chamana nove che trozul gaia amci catero zoria ane corunda coina sorves pora chamana santos anegit gaida sorves pora chamana santos anegit gaida. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणो, देव जावन आसा आमचो थेवो, तो आमी काळजान बाळगून दवरूंक जाय. हो थेवो आमकां सर्गीच्या राज्यान पावयता आनी केन्नाच तो कुसोना, पिड्यार जायना तसलो थेवो. तरी आमी सांत आमकां देवाचीच कृपा मागुया. आमी ताका सोदूंक, हो थेवो आमकां दवरूंक आनी सर्गी राजाक एक दीस आमी पावूंक ही आमी सांत मागुया. तेच परी मागुया जायतो लोक पिडेंत आसा तांकां बरी भलायकी आनी नवी पिडा आमकां आमच्या गोंयांत वाडत वेता ती बंद जावंक बेगीनूच सगळें आदले भाशेन सारकें जावंक आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बुडवो अपराध. हे पासत बायगेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. देवाक आमी मोहिमा दिवया आनी सगळीं बरोबर म्हणया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभव बसत आमी तुमकां वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा तुजेर पातळतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेश्वर सालोमावाक रातचो सपनांत दिसती पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजें कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमावान म्हळें, सर्वेश्वरा म्हज्या देवा,
दावीद म्हज्या बापायची स्वातीर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नोकळो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार एदी व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सालोमोवान असले मागणे केले म्हूण सर्वेश्वराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेश्वरान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक. ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळ कर. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. एक पावट म्हणुया. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हळें सर्वेश्वरा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली सुमूर्त. सबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवडायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. सबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. ओय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकेरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. सबाब. तुजे सुमूर्तीचो सर्वेश्वरा हांव कितलो मोग करतां. भाग्यंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयण्यानो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजे प्रमाणें आपयल्यांत तांचे बाराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणा. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावां भयणी मदलो मालगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणेय केलां. आपयल्यांत ताका ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां आनी प्रमाणीक केल्यांत ताका ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर. देवाचे ओळ कर.
उद्गार सर्वेस्पराक जय जय बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिन वाचता कित्याक स्वर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें सर्गीचे राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचें राज नाजूक मोतयांक सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एकूच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सुर्गीचें राज दोरयांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्साची मासली धरतले एके रापणे सारकें. ती बोडल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारनांत ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत खिरलितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात. ताणें म्हणलें वय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटोच सर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आमकां सांगता जूय आमचो थेबो आसा थंय आसतलें आमचें काळीज. आनी आयची वाचपां थेव्या वयर उलयतात देखून आयज ताचेरूच आमी नियाळ करुया. सांत आंतोनीची एक मिलाग्र आमकां आदाराची जातली. सांत आंतोन वर्ल्ड फेमस तो वर्ल्डांत संवसारांत सगळ्यान फेमस फामाद हो सांत आनी ताची हे भाशेन एक मिलाग्र आसा आनी ती म्हणल्यार तो टास्कनी ह्या गांवांत इटाली हांगासर वावर करतालो तेन्ना खंय एक गिरेस्त मनीस ताचें मरण जाल्लें आनी मरण लोक व्हडल्या दोबाज्यान करतालो आनी दोबाज्यान करूंक जाय तो लोक जमलोलो. व्हडलें बँड लायलोलें आनी हे भाशेन जाय ती तयारी केल्ली आनी ताका एक सुवात तयार केल्ली. एक जे भाशेन व्हडल्या व्हडल्या राजांक करताले ते भाशेन जे भाशेन आमचें ताज महल आसा थंयसर दोगांक पुल्ल्यांत राजाक आनी राणीक ते भाशेन ताका एक व्हडली सुवात तयार केल्ली थंयसर ताका घालूं आनी हें व्हडलें दोबाजीक मरण आमी म्हणूंक जाता. आनी तेन्ना सांत आंतोन ते सायडीन पासार जातालो आनी ताणें तेन्ना व्हडल्यान लोकांक सांगलें ह्या मनशाक असलें मरण फावो न्हय कित्याक तो जावन आसलो लोकांक चोरपी नागोवपी आनी ताणें ही चोरून नागोवन इतली गिरेस्तकाय ताणें एकठांय केल्या. लोक सारको तोटाकलो आनी लोक ताका परतून क्वेश्चन करूंक लागलो. तेन्ना ताणें म्हणलें ताचें काळीज थंयसर ना
ताचें काळीज ताचो थेबो आसा थंयसर आसा, ताचें बॉक्सां पयशांचें थंयसर आसा. लोक अजाप जालो. ताणें एका सर्जनाक म्हळ्यार दोतोराक आपयलो. ताणें ताचें ऑपेरेशन करून पळयलें काळीज ना. आनी मागीर ती गेली सोदूंक ताची फामील. आनी जेन्ना ताणें ताची तिजोरी उगडली जंयसर ताचें भांगर रुपये पयशे आसलोले, थंयसर खंय ह्या मनशाचें काळीज मेळ्ळें. आनी मागीर लोकांनी ताका बेश्टें सादें मरण फावो केलें. ताका खंयसर एक कडेन व्हरून सादोपणी एका फोंडान ताका पुरलो. जेजू म्हणटा, जंय तुजो थेबो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. आयज आमकां हाचेरूच ही आमची वाचपांय आमकां अशेंच सांगता. आयच्या वाचपान 4 आमकां वोपारी मेळटात. गेल्या आयताराकूय एक वोपार आसली आनी ताच्या आदल्याय आयताराक वोपार आसली, कित्याक मातेवाचो 13वो आवेसवर वोपारांनी भरलेलो आसा. पूण आयचे 4 आसात ते सर्गीचें राज एक्सप्लेन करता आमकां. कोण परी आसोंक जाता, एका थेव्या परी तो मेळटा एका शेतान. दुसरी आसा वोपार एका मोतया परी. मागीर मासली मारतात ते परी. हे भाशेन आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटात. पूण आयज आमी फक्त आमचें लक्ष घालुया पयले 2 वोपारीचेर, कित्याक ते थेव्याचेर उलयतात. आनी वोपार म्हणल्यार पयले सुवातेर कितें, एक जावन आसली काणी जी रियलिटी आसा ताचे वयर उलयताली. आनी सादेपणी ही काणी, अ सिंपल स्टोरी टू टेल अस अबावट अ रियलिटी वीच वी कॅनॉट सी डायरेक्टली. जे भाशेन सर्गीचें राज आमकां दिश्टी पडना, स्वर्ग आमकां दिश्टी पडना, देव आमकां दिश्टी पडना आमच्या दोळ्यांनी. पूण ही वोपारी ही स्टोरी आमकां ताचे बाबतींत कितें तरी सांगता. आनी स्टोरी आसा हे भाशेन की आमी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन दिवपाक जायना. ताचो मिनींग होच म्हूण आमी डिफायन करूंक जायना. इट इज एन ओपन एंडेड स्टोरी. दर एका मनशान आपणाक जाय ते भाशेन मिनींग काडपाक जाता. आपणाच्या जिवितांत कोण परी ती लागता ते भाशेन ती एंड करपाक जाता. देखून ती एक वोपार. आनी जीजस वॉज मास्टर ऑफ पॅरेबल्स. जायते तो सांगतालो, वोपारींनीच तो शिकयतालो. आनी आयच्या वोपारींत आमकां मेळटा सर्गीचें राज एका लिपलोल्या थेव्या परी. तो थेवो मेळटा एका मनशाक. आनी आमी थिंगा पळयलें जाल्यार आमी ह्या मनशाक आसतलीं. ह्या मनशाक थेवो मेळ्ळो, ताणें तो परतून लिपोवन दवरलो पुरून. आनी मागीर परतून गेलो, तें शेत घेतलें आनी मागीर तो थेवो घेवन गेलो घरा. डायरेक्ट व्हरपाक जातालें. पूण ताची समजणी तें आमी सजमतले जाल्यार इज्रायलाचो आमी कॉन्टेक्स्ट जाणा जावपाक जाय. रोमन्स आसलो, तांचो रूल आसलो, तुका तर कितें मेळ्ळें जाल्यार तुवें व्हरोंक जातालें. पूण हेब्रेवाचो रूल आसलो, तुका तर दुसऱ्याच्या भाटांत दुसऱ्याच्या शेतांत कितेंय तर मेळ्ळें जाल्यार तें तुजें न्हय, तें त्या मनशाचें. तुका जाय जाल्यार तो आख्खो भाटाचो कुडको घे, मागीर तें तुजें जातलें. आनी लोक थंयसर कित्याक मेळ्ळे ताका हें भांगर शिंगार, थंयसर थेवो कित्याक मेळ्ळो? कित्याक आदीं बँक नासले. लोक आपणाचें सामान कितें आसा, भांगर शिंगार आसा तें पुरून दवरतालो. आनी चड करून केन्ना थंयसर जायतीं झुजां जातालीं, तर कोण तर दुस्मान येयले मारूंक, ते आपणाचें कितें आसा तें पुरयताले आनी पोड काडून वेताले. मागीर जायत्या वर्सांनी घोडे ते येवन ते परतून व्हरताले. ते भाशेन आसले. एक पावटी ते व्हरूंक पावनासले, मरताले. तेन्ना ही शेतां भाटां दुसऱ्याच्या नांवार जाली म्हणटच तांकां मेळटाली. आनी हे भाशेन हो थेवो ह्या मनशाक मेळटा. देखून तो सगळें आसलें नासलें तितलें विकता आनी हो थेवो आपणाक घेता. ते भाशेन एक मोती कोण ताका मेळ्ळें मोलादीक, तें मेळ्ळें म्हणटच तें सगळें आपणा लागीं आसा तें विकता आनी परतून घेता. आमी थंयसर पळयलें जाल्यार हो प्रोसेस पयलें
ताका हें मेळटा आनी बिस्तें मेळो ना. वयल्या वयर माती काडल्यार मेळो ना, तें फोंडूंक पडटा आनी फोडल्या उपरांतूच तें मेळटा. ताचे उपरांत तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता, तें सांबाळटा. मेळ्ळ्या उपरांत तें होगडायना, तें परतून लिपोवन दवरता. ताचे उपरांत वेता आसलें नासलें तितलें विकता आपणाचें आनी ते पयशे घेवन हें बाट हें शेत आसा तें विकतें घेता. सो इट इज अ प्रोसेस, डायरेक्ट जायना. देर इज हो प्रोसेस जाले उपरांत तें ताका मेळटा. सर्गेचें राज जावन आसा तेवो. आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार सोलोमनाचो तेवो कितें तें आमकां कळून येता. ताचो तेवो जावन आसा देवाची जाणवाय. आनी जाणवाय म्हणल्यार देवातावन उपजता. सो देवूच जावन आसलो ताचो तेवो. देखून देव ताका विचारता, आतां तूं राजा जाला भुरगेपणी, तुजो बापूय दावीद मेला, आतां तूं राजा, तुका जाय तें माग, हांव तुका दितलो. ताणें कितेंय मागूंक जातालें. आपणाच्या दुस्मानाचो जीव ताका जिवेशी मार म्हणूंक जातालो, आपणाक जाय ते पयशे दी म्हणूंक जाता, जाय ती गिरेस्तकाय दिवं म्हणूंक जाताली. पूण तो मागता जाणवाय. तो म्हणटा म्हजें जिवीत म्हज्यान सारकें चलोवंक जायना, देखून म्हाका जाणवाय दी. तुजी पोरजेक येदे व्हडले पोरजेक चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. आनी तोच जावन आसलो सोलोमनाचो तेवो. तो तेवो तो मागता आनी देव ताका येदी व्हडली जाणवाय दिता. आख्खे संवसाराचो लोक ताचे सरशी येता आनी येताना आपणा बरोबर गिफ्ट्स घेवन येता. भांगर रुपें केन्नाच इज्रायल इतलें गिरेस्त जावंक ना जेन्ना सोलोमनाच्या टायमार जालें तितलो दोबाजो आसलो. जाणवाय ताणें देवाक सोदलो, जाणवाय सोदली, देवान सगलें ताका उरलोलें दिलें. आयज आमी बीन देवाचें राज सोदुया. देवाचें सर्गीचें राज म्हळ्यार देवूच जावंक जाय आमचो तेवो. हो तेवो आमकां कोण परी मेळटलो? वपारीक तो प्रोसेस आसा तोच आमी फॉलो करुया. तो बिस्तो वयल्या वयर माती काडल्यार मेळचो ना, तो आमकां खोडूंक जायो. खोडल्या उपरांतूच तो मेळटलो. कोण परी खोडूंक जाता? देवाच्या उतरांतल्यान, देवाच्या उतराची खोल समजणी घेवन तें वाचून ताची स्टडी करून हें खोडूंक जाय. आमी आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमी खोलायेन मागणें करूंक जाय, तेन्ना हो तेवो आमकां मेळटलो. खोडपाक जाय. वी हॅव टू डीग डीप. should not only scratch the ground, dig. दुसरे सुवातेर थंयसर आसा तो मेळ्ळो म्हणटच तो सांबाळून दवरता, तो वगडायना. देवाचें उतर आमकां मेळटा, वो देव आमकां मेळटा, वो एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा, डिवायन एक्सपिरियन्स मागण्या वरवीं दुसऱ्या वरवीं, तो आमी सांबाळून दवरूंक जाय. तो वगडावंक जायना. आमी तर परतून आमच्या आदल्या जिवितांत चलून गेले परतून जाल्यार हो तेवो आमकां मेळ्ळो तो आमी ओगडायतले. देखून हो ओगडावचो न्हय, तो सांबाळून दवरुया. आनी मागीर ताचे उपरांत तो आपणा लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकता आनी तो तेवो घेता आपणाक, आपणाचो करून घेता. म्हणजे देर इज अ कमिटमेंट. आपूण देव म्हाका मेळ्ळा, देवाच्या उतरांतल्यान हांवें एक्सपिरियन्स केला, ते भाशेन म्हजें जिवीत हांव आतां मांडूंक वेता. देर इज अ कमिटमेंट. सगलें आसलें नासलें तितलें विकून सगलें इन्वेस्टमेंट हितून घालप, ताका कमिटमेंट आमी म्हणटा. ते भाशेन आमी करूंक जाता. जाणबाय जावन आसा देवा कडली आमकां येता. अशें सोलोमनाच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळां पळोवपाक. सोलोमनान देवाक सोदलो, देव ताका मेळ्ळो आनी ताका जाणवायेन भरलो. त्या मनशाची खबर हांवें सांगलेली, गिरेस्त मनीस. सांत आंतोनीच्या काळार तो आसलो. ताचें काळीज आसलें ताच्या थेव्यांचेर, भांगर शिंगार पयशांचेर. थंयसर ताचें काळीज उरलें म्हणटच तोच ताचो तेवो जालो. ताचें काळीज थंयसरूच उरलें. म्हजें काळीज खंय आसा काय आमकां विचारुया. म्हजें काळीज
ह्या संवसारी वस्तूचेर संवसाराचेरूच आसा वो सर्गेच्या वस्तूंनी सर्गेच्या तेव्याचेर आसा जाल्यार बरें ना जाल्यार आमचें काळीज आमी देवाचेर दवरुया देवाची जाणवाय आमकां मागुया आनी हो प्रोसेस आसा जातून आमी सोदल्या उपरांत तो सांबाळून दवरता आनी ताच्या उपरांत आमी आमकांच कमीट करता आमी हे भाशेन जिवीत जिवंक हो प्रोसेस आमी फॉलो करूंक आनी देवूच आमचो तेवो सर्गेच्या राजाचे थेवे आमी जोडून घेवंक हे मिसान देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळे उबे रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आनी एकदां आमी उच्चारुया. सत मानता देवा सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो आंकवार मरेतायन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो आमी बापाच्या हातान उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेड्यांच्या काळजांत सर्गींच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गींची गिरेस्तकाय आपले पोरजेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं बाबा भयणां कश्टांत त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या आताकाल आसले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमच्या कुटुंबांनी सर्गींच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवंक कोरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून घेवन तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगल्यांनी आमचें मन काळीज सर्गींच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गींचे वाटेक आडकोड जाता तें सगळें पयस करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही मागणी आमी तुज्या आदीन उबारता. तुकाच आमचो तेवो करून आमी जिवंक आनी तुज्या पुता सांगाता सर्गींचे राजांत आमी दायजी जावंक आमकां आदार दी. ही आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Vidicerum ya soven, amci casa dovordam, sucanik duc soram gele, Jesu duca bitoitam, sucanik duc soram gele, Jesu duca bitoitam, utkacia te
मनशा दारोना kursace tuce puri Jesu मनशा दारोना म्हज्या भावा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोंपता ती तूं दोयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरान उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवून सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा फिलीप नेरी आमच्या विष्णू साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी. आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो आतां राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू, ह्या वेळार आमी तुका पळयता पूण आमच्यान आमचे जिबेन तुका शेवूंक जायना. देखून तूंच एकेरीत भाशेन आमच्या काळजांत यो. तुकाच आमचो तेवो करूंक आदार दी. हो तेवो आमी सांबाळून दवरूंक आमचें आख्खें जिवीत तुकाच भेटोवंक आमकां आदार दी. आनी तूंच आमच्या काळजांत सदांच बिराड करून राव म्हूण आमी मागता. Jesucie maska mu płacę.
प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरा वर्त्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Mare sodanza da tu son, sau shevutia magniazo, putan duca kelia deco, adarastro patgiazo, sodanza ito ala shiro, dimai Soda Zaito ala shiro